Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुशाल आसात संतोषान आसात पवित्रात्म्याचो संतोष उमाळट्याचो आसा ताळयो पेटून मोगाच्या न्हू सकाळीं हांवें सांगलें कितें जांकां पवित्रात्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं तुमी आतां देवाचीं भुरगीं मागीर न्ही तुमच्या बापा कडेन कितेंय विचारल्यार दिता की ना आनी जेजून कितें सांगलां खोटें न्ही नसतें तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवन जाणा आसात जाल्यार तुमी मागशात जाल्यार तुमचो सर्गींचो बाप कितल्या व्हडा मापान ल्हान मापान न्ही तुमी कितल्या व्हडा मापान मागतात तितल्या व्हडा मापान न्ही पळयात बाप व्हडा मापान दिवंक तयार आसा तूं इतल्यांच अशें मागशी जाल्यार सांगा म्हाका ह्या मापान जाय की ह्या मापान जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगेच्या न्हू आनीक भावा कडेन उलयतना दनपारां आनी आतांय उलयतना म्हाका सांगलें तुमकां पुरा गेले त्या वर्सा प्रॅक्टिकल हें दिलां हांगा लेसन्स दिल्यात न्ही बसांचें देणें कशें वापरचें प्रॉफेसी कशी करची हिलिंग्स कशें करचे पुरा सांगलां म्हण सांगता न्ही केलां न्ही आतां तुमकां एक चावी दिल्या न्ही जर तर हांव ती चावी बल्सांत दवरून आसता ती उक्तीच करना त्या चावयेक रस्ट लागता न्ही गे ती यूजच करना जाल्यार त्या चावयेक रस्ट लागता न्ही गे पळयत म्हाजी देणी तशी तुमी यूज करना जाल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमकां सगळी ऑलरेडी गोत्ता म्हाका आतां परत्यान त्या विशयान सांगूंक सांगलां पवित्र आत्मा तुमकां कितें कळीत करूंक खुशी व्हरता तें हांव सांगूंक सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलें आमी देवा बापाक उलो मारया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र कित्याक मोरये मोगाळी मये आमचे खातीर माग मये नमान मोरये कृपेंत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया संतोषान उल्हासान माया मोरये संगता सांजुजे संगता श्रेष्ठ पडवे गाब्रियल मिकायल राफायल उरियल जेरेमियल रागवेल बाराकियल संगता केरुबी सेराफिमा संगता सर्गींच्या स्वर दरबारा संगता आमच्या पात्रोन संता संतिनी संगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बोसा पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत सकाळीं भावा केविनान इल्लेशें तुमकां तें वाचूंक लायलें न्ही खंयच्या अध्यायांत आसा पवित्र आत्म्याची देणी खंयची बाय द वे
फळां विशयांत हांव उलयलों बाबा केविनान तुमकां पवित्र आत्म्याची देणी वाचूंक लायली हय की न्हय पवित्र आत्म्याची देणी म्हळ्यार खंयची तें फळ बाये मोग संतोष ती फळ तें फळ पळया पवित्र आत्म्याचें देणी तुमकां क्रिस्माच्या सक्रामेंत दीत आसतना तुमकां पवित्र आत्म्याची देणी 7 देणी म्हूण सांगलां गी कालें ब्रदर नव्यान दुसऱ्यान सांगतात सय 7 देणी आसात गी कितली देणी त्या 7 देण्यांक आनी आतां आमी उलोवच्या देण्यांक व्यत्यास कितें ब्रदराक तुमी लजेक घालता तशें केल्यार हय की न्हय ब्रदर केविनाक ब्रदर कॉलिनाक ब्रदर इलियासाक हांकां तुमी लजेक घालतात तशें करनाकात पाप तुमचे खातीर कितलो वावंट काडला तांणी वय की न्हय हॅलो म्हाका म्हजेर कितकेशें कॉन्सन्ट्रेट करा सकाळीं हांव नाल्लीं भुरगीं हांगा आसात म्हण चिंता युवा जण टिनेजर्स पुरो हांगा आसात म्हण चिंता म्हाका भोव संतोश जालो ब्रदराक पवित्र आत्म्यान संदेश दिवन थोड्या भुरग्यांक आपूण मुक्तल्या वर्सांनी उपयोग सिता म्हण न्हू तीं भुरगीं हांगा आसात म्हण पाती येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें तुमकां विचारलें 7 देण्यांक आनी ह्या 9 देण्यांक व्यत्यास कितें ಗೊತ್ತು ನಾ ಈ 7 देणी खंय आसात तेंय ಗೊತ್ತು ना बायबल वाचिना म्हण जालें मोगाच्या न्हू बायबल आमी सगळो बायबल एका वर्सा भितर वाचूंक प्रयत्न करीचे आनी तो नियाळीचे तो कितें सांगता त्या प्रकार करीजे हांवें तुमकां काल म्हजे शिकोवण्यांत फस्टच आमचो देव कितें करचो देव आमचो देव कितें करचो देव सल्लो करचो देव म्हणे पळय कितले गी चिंतावन इशीन गेलां तें आमचो देव कोण सल्लो करचो देव वय गी न्हय ताका एक खाशा परजा जाय वय गी न्हय तुमी ताची मोगाची माणकां मोत्यां जाल्लें ताका जाय वय गी न्हय सल्लो करता तो तुमचे संगता तुमी आशें केल्यार हांव आशें करतां वय गी न्हय पळय जोशुआ 1:8 and 9 काल सांगिल्लें भोवशा कोणें फादरान कोणें सांगलें ती कशें वाचा Joshua chapter 1 verse 8 and 9 भोवशा बाबा केविनान सांगलें दिसता तें उतार तशेंच ताणें तुमकां Psalm 1 to 3 वाचा म्हणलें धर्मशास्त्राचो वो पुस्तक वो बूक बायबल सगळी तुमचो बायबल उबो अंदरा ती कशें तुमच्या हातांत बायबल उबो अंदरा समा उबारा तुमकां बळ आसा एकच हातांत उबारवेत धर्मशास्त्राचो वो बूक तूं वाच बाये बाकीची उबो अंदरा धर्मशास्त्राचो वो पुस्तक सदांच तुज्या खंय आसिजे वंटांचेर आसिजे मागीर तांतूं बरयलां तें तुवें 17 एन पाळच्या खातीर कितें तें वाचलो असो मागीर असो कांड व्हरल्यार दीस आनी रात ध्यान केल्ल्या बरी जालें गी
जेजू देव तुका सांगताच आसा म्हजें उतार दीस आनी रात नियाळ. मागीर पळया हांवें काल तुमकां सांगलें देव आमचो सल्लो करचो देव इज अ गॉड ऑफ कवेनंट. And what is the covenant? If you read my word and meditate upon it and act according to that, fear not, be not dismayed, be not dismayed, be determined, be confident. You will be successful, you will be prosperous. For I, the Lord your God, am with you wherever you go. हांगा तुमच्या देखून हांवें सांगलें भुरगीं तीं भुरगीं तुमकां मोगाचीं वय की न्हय. आतां तूं एक बापय जावन न्हू तो तुजो भुरगो तें तुजें भुरगें तूं एक आवय जावन न्हू तुजें भुरगें खंय वता थंय पुरा तुवें वचूंक जाता गे जायना न्हय गे. पूण हांगा ही बसवणी कितें सांगता भियेनाका. ए आवय तुका वचूंक जायना बापय तुका वचूंक जायना पूण हांव तुजो देव तुजो पुतू तुजी धूव तुजें बायल तुजो घोव खंय गेल्यार हांव तुमचे सांगता आसतलो. मात्र न्ही सगळ्यांनी तुमी आशेवचें कितें तुमकां प्रॉस्पेरिटी जाय सक्सेस जाय. यू वील बी सक्सेसफूल यू वील बी प्रॉस्परस. God is a God of covenant. He is making a covenant with you. तुमच्या संगता सल्लो करतेच आसा. कितें तो सल्लो म्हजें उतार पाळा चत्रायन पाळा. तुमी पाळशात जाल्यार हांव हें करतलो. कितें करतलो तुमी सक्सेसफूल जातल्यात. हांगा आसचीं भुरगीं सक्सेसफूल जातल्यात. यू वील बी प्रॉस्परस. तुमची बिझनस सारकी आशिर्वादीत जाता. तुमचो देव तुमच्या बिझनसांत तुमचो देव तुमच्या कामा कडेन तुमचो देव तुमच्या भुरग्यांच्या स्कुला कडेन कॉलेजी कडेन आसतलो. कोणूच तांकां तुमच्या देवाच्या जतनेतावन नजरेतावन चोर नरूंक शकनात. तर देवान कितें भासयलां म्हणलें तें पळया. धर्मदूतांची कृत्यां 2 अध्याय 17वें वचन. धर्मदूतांची कृत्यां 2 अध्याय 17वें वचन. निमाण्या दिसांनी वाच बाये. निमाण्या दिसांनी हें हांव करतलो म्हणटा देव. कितें करता सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो पवित्र आत्मो धाडटलो. तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतलीं. आवयानो बापायनो हांगा तुमचे पूत आनी धुवो आसल्यार तितके उबे रावया. ते पूत आनी धुव मात्र उबे रावन दी. तुमी व्हडा न्ही. हांवें सांगलें तुमचे पूत धुवो धाकटीं भुरगीं. तुमच्या ह्या भुरग्यां खातीर कितली सोबीत बसवणी. तुमचे पूत धुवो प्रवाद करतलीं. संतोश जालो. हे भुरगे मुखले प्रवादी. हे भुरगे मुखले प्रवादी. ह्या भुरग्यां खातीर एक घडी मागया. तुमच्या हात उबारा. तुमच्या ह्या भुरग्यां खातीर मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. Halarisha calorinita venetur nablasha manonori debla tondagana lorita pretonor dotoshala halalarisha la hala 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 hala. Praise the Lord. या तुमच्या भुरग्यां खातीर ही बसवणी क्लेम करा. कशें हान्नान आपूण गर्भेस जावच्या पयलेंच जर तर म्हाका एक गर्भाचें फळ दिशी जाल्यार त्या भुरग्याक हांव नाजरीन जावन तुका समर्पीत करतलीं. आनी भुरगो जल्मालो. मागीर तिका बाकी 5 की कोण ना भुरगीं जालीं. तांचीं नांवां नात. ह्या एकल्याचें मात्र नांव आसा. कोण तो सामुएल. इस्रायलांत व्हडलो प्रवादी. तुमचीं भुरगीं अशें जायल्लें नाका गी तुमकां.
हांगा आसच्या ह्या भुरग्यांची आवय बापाय कोण हांगा आसात जाल्यार समर्पण दिवन मागा ह्या भुरग्याक प्रवादी कर, प्रवादीन कर, प्रवादी कर. मुखार तुमची तरणाटीं धाकटीं ल्हान भुरगीं आसात तरणाटीं कोण आसात तिके उबे रावा. हांगा कोणी म्हणे यूथ आनी आल्यार तिके उबे रावा. इंच यूथ हांगा आसात. तुमची तरणाटीं विजन्स देखतलीं. कितें दर्शन सकाळीं भाव केवीन सांगतालो विजन्स दर्शनां देखतलीं. तुमकां तें भाग फावो जातलें. देवाची बसवणी, देवाची बसवणी. तो फटयना, फटोवन पडिना. नाका गी भुरग्यांनो तुमकां दर्शनां देखचें भाग नाका गी. ही बसवणी खरी. हांव 30 वर्सांच्या की पयलें कॅरिझमॅटीक म्हाका देवान विशेश तरान विंचून काडलें. बसा भुरग्यांनो, म्हाका देवान विशेश तरान विंचून काडलें. हांव खंयच्याय रेतीरेक वचूं ना या खंयच्याय हाका वचूं ना. ताचे पयलेंच म्हाका देवान विंचून काडलें. आनी उपरांत केदारगी हांव पोट्टा गेलो. पोट्टा वचून आयल्या उपरांत म्हाका एकच म्हाका दोग धुवो मलगड्यान 3 दिसांनी सरलें. हें एकल्यान आतां आसचें. आतां ताका दोग भुरगीं आसात. हें भुरगें सादारण 7 वर्सांचें आसतना भोवशा हांव पोट्टा वचून आयिल्ल्या मागीर ह्या भुरग्याक म्हज्या उश्क्यार बसून पळय पुता देवान बासयलां. दर्शनां दिता म्हळां भुरग्यांक. तुकाय दिता माग. आनी आमी थंय फादर बोनावेंचर म्हणनाल्लो ताणें मागणें प्रारंभ केलें. आमी हर एका मंगळारा थंय मागणें जातालें. आनी त्या मागण्याक वेच्या पयलें हांव देवाचें उतार म्हण दितालो. ह्या भुरग्याक सांगचें आहलें. आनी तें भुरगें दोळे धांपल्या तक्षण 7 वर्सांचें 7 वर्सांचें. हांगा तुमची कोणी म्हणी 7 वर्सांचें 8 वर्सांचीं भुरगीं जाल्यार आवय बापायानो सारकें आयकाया. हें 7 वर्सांचें भुरगें म्हाका अध्याय चिंत्या जुवांसो 14वो अध्याय 15 ते 21 वचन म्हणजेर शिकोवन दी पप्पा म्हण सांगतालें. एक दीस ताका प्रोनाउन्स करूंक कळोना. ताका देवान दाखयल्लो बूक एक्लेजियास्टिकस सिराकाचो पुस्तक. सो ताणें कितें केलें ECCLE एक्लेजियास्टिकल स्पेल केलें आनी सांगलें. हांवें ताका विचारलें बाबा तूं कशें सांगतय हें कशें सांगतय. ताणें दिल्ली जाप ही पप्पा दोग आंज बडवे एकलो ह्या वटेन आनी एकलो ह्या वटेन एक सोबीत ब्लू स्क्रोल दनकाण घेवन येतात. त्या स्क्रोलाचेर हीं उतरां बरयल्लीं आसतात. तें हांव तुका सांगता. आवय बापायानो तुमच्या भुरग्यांक हें देणें नाका गी. तुमच्या भुरग्यांनी आंज बडव्यांक पळयल्लें नाका गी. नाका गी. जाय न्ही गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हाका संतोश भोगता तुमी तुमच्या ल्हान भुरग्यांक काण घेवन हांगा रेतीरेक आयल्या. भुरग्यांक कस जाता म्हाका कळटा. भुरग्यांक कस जातात बसूंक जाल्यार तुमी आपूण हाडलां. यादगीच्या दिसांत देवाक आर्गां दिवया आमी. तुमकां ती कृपा देवान दिल्या. मुखार कितें म्हळें तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतलीं. हांगा आसच्या तरणाट्यानो तुमकां दर्शनां देवान स्पेसिफीक जावन तुमकां तरणाट्यांक ब्रदर म्हणटालो युथां खातीर हांवें एक ग्रूप करिजे मागणें करिजे. यूथ पार्टी आसात मोगाच्या युवजणांनो तुमचे खातीर देवाची मोगाची बसवणी तुमी दर्शनां देखतल्यात. मुखार तुमच्या आनीक पटी म्हणून म्हाताऱ्यांक कितें पडटा ताच्या की पयलें आनी काले म्हणे आसा की पळय ती कशें
तुमच्या म्हाताऱ्यांक सांजूच एक स्वप्नां पडटालीं तशीं स्वप्नां पडटात. आमी म्हातारी म्हणटलीं पुरा उबे रावया. कोणी म्हातारी म्हणूंक तयार ना ते. म्हातारी म्हणटलीं पुरा उबे रावा. तुमचे खातीर ही बसवणी. तुमचे खातीर. तुमी तरणाटी, तुमी बसा. म्हातारी म्हळ्यार म्हज्या प्रायाची. म्हज्या प्रायाची वही. तुमचे खातीर मोगाचे न्हू. तुमी न्हिदिल्ल्या वेळार देव आपली खुशी कळयता. आंज बडवो गाब्रियल बडवो येता. अशें कर तशें कर म्हण तुका कळीत करता. मागीर आयकाया हें उतर आतां आयकाया सारकें. खरेंच देव खरेंच म्हणचे तुसा. ट्रुली देव सत. तो केदींच फोटो लयना. तो देव म्हणटा खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या चाकरा चाकरण्यांचेर दादले व्हरूं स्त्रियो व्हरूं. तुमकां सगळ्यांक आसा बसवणी. तुमी सगळ्यांनी क्लेम करव्यात. आतां म्हातारी न्हय तरणाटे दादले स्त्रियो उबे रावयात. वही तुमकां तुमचे खातीर तुमचे खातीर तुजे खातीर तुजे खातीर देवाची बसवणी आसा. आसा ती सदांच मागूंक जाय. ब्रदरान सांगिल्ल्या बरी दी म्हाका तें दर्शनाचें देणें दी. हें आत्तां आयकल्लें तें पुरा तुमकां आसा. कितें जावं दर्शनां प्रवाद करचें स्वप्नां देखचें आनी कितें पुरा देणें देवान दिता म्हणा तें सगळी तुमकां आसा. तुमकां सगळ्यांक आसा. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो पार्शियालिटी. देव पक्षपात करना. तूं शिकपी, तूं अशिकपी, तूं ग्रेस्त, तूं दुबळो न्हू. तूं स्त्री, तूं दादलो. चाकर चाकरणींचेर म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमकां देण्यांनी भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कसली देणी बसा आतां. पवित्रात्म्याची ती 9 देणी हांव मोठ्यान सांगता. कित्याक तुमकां येदोळाच गेल्या वर्सा सकाळीं जाल्यार फळां विशयान चड उलोवं ना. तुमकां येदोळाच कळीत आसा. आतां जाल्यार पवित्रात्म्याच्या स्पिरिच्युअल गिफ्ट म्हणटात. हांवें देखून तुमकां विचारलें 7 गिफ्ट्स. वॉट्स द डिफरन्स बिटवीन 7 गिफ्ट्स एंड द स्पिरिच्युअल गिफ्ट 9 गिफ्ट्स. ह्या आत्मीक देणी म्हणटात हाका. आत्मीक देणी. आनी हाका पवित्र आत्म्याची देणी म्हणटात. ही देणी आयजाया 11 आसात. तुमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी जाणा जावंक जाय जाल्यार इजाया प्रवादीचो 11वो अध्याय 1, 2, 3 वचन वाचल्यार तुमकां 7 देणी मेळटात. ती आमकां आमच्या पर्सनल एडिफिकेशना खातीर. ही पवित्र आत्म्याची 7 देणी तुज्या पर्सनल एडिफिकेशना खातीर, तुवें पवित्रपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर, तुवें देवाची खुशी जाणा जावन ती करच्या खातीर, तुज्या पर्सनल जिविता खातीर ही 7 देणी. हांगा पवित्र आत्म्याची 9 देणी आमी कितें उलयता. ती देणी पवित्र सभेच्या आदेवा खातीर, तुज्या फायद्या खातीर न्हय, बघार पवित्र सभा बांदून हाडच्या खातीर ती देणी जावन आसात. आतां सकाळीं बाबा केविनान तुमकां सांगलें कितें. तुमचे आत्मीक दोळे आसात न्हय, आत्मीक कान आसात, आत्मीक ओंट आसात, स्पर्श जावचें कळटा, टेस्ट कळटा. हें पुरो सांगलें. हें पुरो बायबलाचें. हें तुमकां गोत्तसिजें. पळया तुमची जीब आसा. पळया पयलें तुमकां 1 कोरिंथकारांचें पत्र 5वो अध्याय 15वो अध्याय 40 आनी 2 वचन वाचा. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. 15 verse 42. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Now 1 Corinthians chapter 15 कितें 42 वर्स वाच बाये पळया.
हां हां मुखार ओमतात तें अपमानाचें उठून येता तें महिमे भरीत अस्कत उठून येता तें बळवंत ओमतात ती प्राकृतीक कूड जिवंत उठटा ती आत्मीक कूड जर प्राकृतीक ऐकाय आतां जर प्राकृतीक कूड आसा तुजे थंय आत्मीक कुडी आसा मोगाच्यानो एक शिकणदार अशें सांगता जर तूं पवित्रत्म्यान नव्यान जल्माक येवना जाल्यार आयकया आतां भावान सांगलें तें जॉन 3:3 जर तर तुमी पवित्रत्म्यान जल्माक येवना जाल्यार तुमचे थंय काली कूड आनी आत्मो आसा प्राण ना आमकां सारकें गो तशें कोण पवित्रत्म्यान जल्माक येतात तीं देवाचीं भुरगीं जातात थंय देवाचीं भुरगीं जावचें म्हळ्यार इतले दीस तुजे थंय ही कूड आसा आनी तुजो आत्मो आसा आमकां आमी आत्मो म्हणल्या तक्षण आमचें अंडरस्टँडींग तितकें डिफरंट आसा दुसऱ्यांचो आसा तशें न्हय तें First Thessalonians chapter 5, 23 verse वाच 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 समाधान दिता तो देव तुका सर्व वाटांनी पवित्र करूं पळया देवाचें निर्मण हें तुवें पवित्र जावचें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सोमेस्त प्राण आत्मो आनी कूड नितळ निर्दोश सांबाळलेले जावं म्हळ्यार तूं कितें यू आर अ ट्रायपार्टायट बींग तुमी कोण जावन आसात कोण जावन आसात तुमी ट्रायपार्टायट बींग म्हळ्यार तुमकां कूड आसा आत्मो आसा आनी प्राण आसा प्राण हायेस्ट तोच पवित्र आत्मो ताचो ताबो घेवचें हें तुमी सारकें जाणा जायचें जे कोण आमी क्रिस्तांव म्हणूंक पुरो पूण आमी पवित्र आत्म्यान जल्माक येवना ते तांचे थंय कालीक कूड आनी आत्मो मात्र आसा तांकां प्राण ना तो प्राण आसल्या वेळार आत्मीक कूड आसल्या वेळार तूं तुजे दोळे उक्ते जातात तूं उलोवंक शकतय विचित्र भासांनी तूं आयकूंक शकतय तूं आजापां करूंक शकतय तूं बळादीक तरान धैर्यान उलोवंक शकतय हें पुरा केदाळा ती आत्मीक कूड जिवंत जाता पवित्र आत्म्यान जल्माक येता ते दाळा हे तुजे दोळे कान वंट उक्ते जातात आनी पवित्र आत्म्याचो तुका अभिशेक जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान पयलें ताबो घेवचें खंयच्याचें पवित्र आत्म्यान पयलो तुजो ताबो खंयच्याचो घेवचो पयलो तुज्या जिबेचो आनी वंटांचो ताबो घेवचो पेंतेकोस्ता दिसा कितें जालें पवित्र आत्मो देंवून आयिल्ल्या वेळार उज्याच्या रुपान देंवून आयिल्ल्या वेळार कितें जालें जिबेचो ताबो घेतलो आनी ते विचित्र भासांनी उलयले समजलें तुमकां बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट जालां म्हणल्याचें खात्री तें गॅरंटी खंय पुरा पवित्र आत्मो देंवून आयलो जावं पयले हांगा जेरुसलेमांत उपरांत समारियांत वचून पेद्रो आनी जुवांव लोकांचेर हात धरून मागतना पवित्र आत्मो देंवून आयलो थंय पवित्र आत्मो कसो देंवून आयलो म्हण कळ्ळें कित्याक ते आत्वा भासांनी उलय लागले कोर्नेलियस सागर पेद्रो गेलो थंय शिकोण दीत आसतना पवित्र आत्मो देंवून आयलो तांणी बावतिस्म काणयो घातलो हांगा म्हणटा समारियांत तांणी बावतिस्म घेतिल्लो पूण तांचेर आजुनूय पवित्र आत्मो देंवून नासलो तितकें कन्फ्युजन जाता न्ही आमी म्हणटा पवित्र स्नान घेतिल्ले तक्षण पवित्र आत्म्यान भरले म्हणटा
भगवंत आंब्रोसाची शिकवण वाचा ह्या विशयांत. भगवंत आंब्रोस म्हणटा जर तर ज्या उदक तुजेर माथ्याचेर ओततात त्या उदकाचेर जर तर पवित्रत्व देवून येना जाल्यार तुज्या पवित्र स्नाना वेळार तुजेर वचचें तें उदक पवित्रत्व देवून येना जाल्यार इट इज एज नॉर्मल वॉटर एज यू यूज फॉर हॅविंग बाथ. तुका न्हाणूंक क्लीन करूंक कितें उपयोग ते तितलेंच उदक जावन आसता तें. तुमी पवित्र स्नान दिवच्या वेळार तुमच्या त्या भुरग्या खातीर तुमी आवय बापाय सैरादर आनी बापा धाड तुजो पवित्रत्व आनी ह्या भुरग्याक अभिषेक कर मागूंक कसा दिंबी घालून. नाजाल्यार आमचें रिच्युअल इट्स ओन्ली अ रिच्युअल. त्या देखूनच पळया मगाच्यान पवित्र स्नान घेतली कितलीं क्रिस्तांवां आमी आमचें जिवीत कितें जावन आसा पवित्रत्म्यान चलवनारचें जिवीत तें जावन आसा. सांगा म्हाका. कोणाचें जजमेंट करना आमी पूण भावान आत्तां सांगलें सत आतां तें सत चूक आसा तें चूक धैर्यान सांगा. पळय की न्हय. आमच्या भावा भयणींचें क्रिस्तांव म्हणटल्यांचें जिवीत पवित्र स्नान घेतल्यांचें जिवीत पवित्रत्म्यान चलोवनचें जिवीत जालां गी. बेबदेपणांत आमी आसूं गी. प्रद्वारपण आमी आदारतां गी. सैतानाच्यो करण्यो करता गी. राग जिद्द मोसोर हागेतन गर्व अनिश्कळपणाचीं पातकां आमचे मदें जातात गी. माट मंत्र घडीपण आमच्या मंगळूरच्या गांवांत मुल्कीच्या गांवांत गोंयच्या गांवांत कारवारच्या गांवांत जातात गी. कितलीं जाणां माट मंत्रा वरवीं आमचेच क्रिस्तांव भाव भयणी अनेक क्रिस्तांव भाव विरुद्ध माट मंत्र करतलीं करयतात आनी कितलीं कुटुंबां सफर जातात गी ना. वय गी तांणी पवित्र स्नान घेवना गी. तितकें बेन दिसता न्ही. तितकें बेन दिसता न्ही. हांगा तांणी पवित्र स्नान घेतिल्लें पूण पवित्रत्व येवं नासलो. पेद्रो आनी जुवांव आयले आनी तांच्या माथ्यार हात धरून मागी लागले. ते जाळा पवित्रत्व देवलो आनी ते विचित्र भासांनी उलय लागले. दॅट्स द प्रूफ ऑफ दॅट यू हॅव बीन फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. कोर्नेलियसागर पवित्र स्नान घेवन येतिल्लें. ऐकया डिफरन्स पळया. कोर्नेलियसागर पवित्र स्नान घेवन येतिल्लें. पेद्रू शिकवण दिता आसतना तांचेर पवित्रत्व ही फेल ऑन देम म्हणटा तांचेर देवलो आनी ते सगळीं हिंदुवांचे म्हणवे ते हिंदुवांचे पेद्रूचे उतार शुभ वर्तमान आयकतना ते पवित्रत्म्यान भरले आनी सगळीं विचित्र भासांनी उलोवंक सुरू करी लागले. आनी ते जाल्यार पेद्रू म्हणालो हांकां देवान पवित्रत्व दिला जाल्यार हांकां पवित्र स्नान दिवच्यान कितें आडखळ आसा. वय की न्हय. तर पवित्रत्व पयलो लाभलो न्हय पवित्र स्नान घेवच्या पयलें. बायबल वाचूंक ना आमी सारकें नियाळूंक ना. मोगाच्यान पयले जिबेचो ताबो कान घेता पवित्रत्व आनी तूं कितें करतय कितें उलयलें ते तांचेर उजाचे जिबो आयल्यो ते उलय लागले विचित्र भासांनी उलय लागले. पवित्रत्व दिता त्या उतरां उलय लागले. कितें उलय लागले त्याच धर्मदूतांची कृत्यान 2 अध्याय 11वें वचन वाचा. 11-12 वाचा. तितके जुदेव आनी जुदेव धर्माचे आयले वारच क्रेतांतले मुखार वेगळी वेगळी वाच. ते उलयतले कितें उलयतले. हे हांगा आसात 14 कितले गी बहुशा 14 दिसता 14 देशांचे लोक हांगा आसात. तांच्या तांच्या भाशेंत उलयतात पूण आमकां आमच्या भाशेंत आयकतात असो न्हय. आनी कितें उलयतले ते देवाची विचित्र कृत्यां परगट करतले. वाच बाय तें व्हडल्यान.
नाही पयलेंचें तितकेशें पयलें उडल वाचलें. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते उलयताले. तूं बसांच्या देण्यानी उलयतना तुका समजना आसूंक पुरो पूण तूं कितें उलयताच आसतय देवाचे मिस्टरीज, सिक्रेट्स ऑफ गॉड म्हणटा सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 14व्या अध्यायांत 2ऱ्या वचनांत कोणना विचित्र बसांनी उलयता तो मनशांकडेन उलयना. तूं देवाकडे उलयतय. तुमकां देवाकडे उलोवंक नाका गे. ही भास कितली गरजेची न्हय गे. विचित्र भासांचें देणें कितलें गरजेचें न्हय गे. आं तुमी हें लाले जे आशे जे हें तुका देवा कडेन उलोवंक फावो करता. तूं देवाची मिस्ट्रीज परगट करता. यू प्रोक्लेम द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, द सिक्रेट्स ऑफ गॉड. द सिक्रेट्स ऑफ गॉड is with those who fear the Lord. जे कोण देवभिरांतीचे जावन आसात तांचे सवय देवाचे रहस्य आसात. देखून जेजू म्हणटा 13व्या अध्यायांत मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत तूं तांचे कडेन ओपारींनी कित्याक उलयतय म्हूण विचारतात. आनी जेजू कितें जाप दिता तांकां सर्गींच्या राज्याचे गूट तांचे तावन लिपयल्यात पूण तुमकां कोणाक तुका सर्गींच्या राज्याचे गूट जाणा जावंक फावो केला. संतोश जावना. जाणाऱ्या जावन आनी नेणाऱ्या जावन लिपयल्ल्यो सांगत्यो ह्या नेणट्या ल्हानांक उगडापें केलां. तुका आनी म्हाका उगडापें केलां. संतोश. तुमी ताळी पेटयतात संतोश. पूण ते सिक्रेट्स देवाचे जाणा जावंक प्रयत्न केला. जेजू फटकिरो तुमकां तें जाणा जावंक फावो केलां देवान. बापा हांव तुका आर्गां दितां. जाणाऱ्या आनी नेणाऱ्या जावन लिपयल्ल्यो सांगत्यो ह्या नेणट्यांक तुवें ह्या शिकपी कांयच गोत्तू नासलेलें. संवसारान तिरस्कार करचे पागी तांकां उगडापें केलें. तुकाय आज उगडापें केलां. पूण जाणा जावंक ब्रदरान सांगलें बरी यू शूड बी अट्यून टू द वॉयस ऑफ गॉड. देवाचो ताळो आयकूंक, देवाचे सिक्रेट्स जाणा जावंक तुजे दोळे उक्ते करीजे, कान उक्ते करीजे, तुजी मोत उक्ती करीजे. पळया भगवान पेद्रू या आमचो पावलू दमास्कसाक वतना एक उजवाड प्रकाश फांकलो न्हय. जेजू पळोवंक शकलो. दगदितेल्याक देवान दर्शन दिलें. दोळे उक्ते जाले. पेद्रू मागण्याक चडलो. एक दर्शन फावो जालें. वयर तावन शीट देंवयल्लें. तांतूं सक्कळ तराच्यो मनजात्यो आहल्यो. उठ पेद्रू मार आनी खा. दर्शन दोळे उक्ते जाले. हय की न्हय. कान उक्ते जाले. पेद्रू कडेन पळयत मग उलयलो. उठ वस्त. हांवें तांकां धाडलां वस्त तांचे कडेन. कान उक्ते जाले. आनानियास पावलो सावलो दमास्कसाक वतना थंय एक आनानियास म्हणून आहलो. ताका पवित्र आत्मा सांगता आनानियास कितें सौम्या उठ. अर्ल्या स्ट्रिटांत अर्ल्या रस्त्यार तार्सुसाचो सावल आनीक सावल म्हणल्यार घर आसा ताका वचून हांवें ताका म्हजें दर्शन दिलां. ताचे कडेन वचून ताच्या माथ्यार हात धरून ताका अभिशेक कर. तो म्हजो सेवक. ना सौम्या तो आमकां दगधणी दिवंक आयला. ताचे भशेन सुमार हांव आयकलां. पळया संभाशण. आनानियास देवा कडेन ना सौम्या तो आमकां दगदूंक आयला. ना हांवें ताका विंचलां. तूं वच. आनी विदेय जालो. आयकलो. ताळो आयकलो की ना. दोळे उक्ते जाले की ना. फिलिपाक समारिया तावन उठ ह्या स्ट्रिटांत वच. ते हिजडो आसा पळय
ताच्या गाडयेक लागीं राव. पळयत रे मग उलयलो गिना, पिलिपाचे कान उक्ते जाले गिना, आमचे उक्ते जाल्यात गी, आमचे दोळे उक्ते जाल्यात गी. जेरेली सारता मिस्टेक करनाका, तुमकां समजोवच्या खातीर मात्र, तुमकां इन्सल्ट करच्या खातीर न्हय. आं समजाजें न्हय त्या खातीर मात्र. आमचे दोळे उक्ते जातात, आमचे कान उक्ते जातात, आमचे वंटांचो ताबो पयलो घेता. देवाक इतले दीस आमी भावान सांगल्या बरी बिनाका गीत माला बदलाक आमी स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची. हां हांवें एका काळार हांव बँकांत आसलो. बँकांत इवन हांव टोटल घालतना बँकान आमकां बुक्स सांजेर क्लोज करी जाय, ट्रान्जॅक्शन जावन बुक्स ते अकाउंट्स कोणें पुरा विथड्रॉ केला, कोणें पुरा भरल्यात, हें पुरा घालतना टोटल करतना हांव हिंदी फिल्माची गितां गायतालो. समजलें तुमकां? टोटल घालतना तितली संवय जाल्ली म्हाका. केन्ना सोम्या थंय आयलो हांव, सोम्यान म्हाका विंचलें, बंद जालें गितां गावचें. ती हिंदी पिक्चराची गितां गावचीं बंद जालें, आतां सोम्याची गितां मात्र गायता. ही जिबेचो ताबो पळयत रावता घेता आनी केवल देवाचें उतार येता. तुमी पळयतात हांगा रावल्ल्या घडये कशें उतरां येतात म्हणून. हय म्हजें न्हय, मनशा सैबाचें न्हय, मोगाचें न्हय, हें पवित्र आत्म्याचें काम. त्या देवाक महिमा दिया, त्या देवाक महिमा दिया. ज्या दिसा हांव शिकोण दिवंक उबें रावलो त्या दिसांतावन बूक ऑफ जेनेसिसांतावन बूक ऑफ रेवलेशन उतरां कशीं येतात म्हाकाच गत ना. रावल्ल्या घडये उतरां येवंक सुरू जातात. तुमकां नाका हें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाचें न्हू, तुमकां बोल्डनेस येतात. आज तुमी भिवकरी आसात जाल्यार पेद्रू भिवकुरो त्या गुलाम स्त्रिये मुखार भियेल्लो. हांव जेजूचो न्हय, हांव जेजूक वळखना म्हणलो. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र देवान आयिल्ल्या वेळार तुमी त्या जिविताच्या करताक जिवेशी मारलें, तुमच्या नेणारपणान तुमी केलें, पूण देवान तुमकां आतां बसवणी दिल्या. पवित्र तुमकांय दिता. येया पाटी परतून येया. 3000 5000 जाणांकी चड आसले, तांचे मुखार धैर्यान उबे रावलो. एका गुलाम स्त्रिये मुखार रावंक शकनासलो, पेद्रू धैर्यान उबे रावलो. धैर्याचें देणें फाव जाता. आज तुमी कोणी पुरा कोणी एका तुमच्या नेबरा कडेन जेजू विशयांत उलोवंक तुमकां धैर्य ना, पवित्र आत्मो तें धैर्य दिता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां उपयोग दिता, तुमकां अधिकार दिता. तुमचे मारिफात आज्या पांगडूंक सुरू जातात, पिडेस्त गुण जावंक सुरू जातात. पेद्रू वेताना ताची सावळी पडल्यार सयत पिडेस्त गुण जातले गिना. जेजू काल आज सदां सर्वतां तोच न्हय गे. पवित्र आत्मो काल आज सदां सर्वतां तोच न्हय गे. पेद्रू थंय आहलो, पावला थंय आहलो, सांत अंतोनी थंय आहलो, खंयच्याय संत भक्तां थंय आहलो. पवित्र आत्मो तोच आत्मो तुजे थंय न्हय गे. तर तुजी सावळी गुण करी न्हय गे पिडेस्तांक. तुवें आपडल्या तक्षण पिडेस्त गुण जायचे न्हय गे. म्हाका जेन्ना म्हाका बरें गोत आसा, सबार जाणां फोन करतात मस्तपती, पयस पयसतावन फोन करतात. ब्रदर ह्या खातीर माग, ल्हानशें मागणें त्याच घडये. जेजूच्या नांवान बापा हे आमचें मागणें तुज्या महिमे खातीर, जो तुजे सवय जियेता आनी राजवट चलयता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान. नीज देव ससनाच्या ससनाक आमेन म्हणल्या तक्षण ते मागणें लाबून आसता. जें कितें तुमी मागण्यार मागलें तें मेळ्ळें म्हण फातयेया. फोनार मागतना पिडेस्त गुण जाल्यात. फोनार मागूंक बें दिसता तुमकां? मागा दितलो. प्रेज द लॉर्ड. मागा मागा. देव विश्वासी, आपल्या बसवण्यांक भोव मस्त विश्वासी. हर एक देणें तुमकां मेळटात, प्रोवायडेड यू डिझायर देम.
मोगाच्या न्हू तुमकां ह्यो देणी कितें आसात आत्मीक देणी 9 देणी आसात ती हर एकल्याक मेळटात. पळयत मो आपल्या खुशे प्रमाणे एकल्यांक एक देणें दिता म्हणटा पळय की न्हय. तुका एक ना एक देणें मेळटाच. मागलांगी मागा मेळटा. ह्या गेल्या त्या वर्सा तुमकां ट्रेनिंग दिलें उपयोग सुरू करा आनी तुमकां सांगलें चावी यूज करना जाल्यार रस्ट धरता वय की न्हय. तुमची देणी रस्ट धरतात. ती यूज करना जाल्यार ती कितें म्हणटात कितें म्हणटात तशें जाता. तशें जाता. कोण उपयोग सिता ताची ती वाडटा म्हणटा शिकवणदारेंतलो. जितलें तूं वापरताय तितलें वाडटा. पळया तुमकां भावाक तुमी भाव सकाळीं जावन इतले अपुरबायेचे साक्ष दितेच आसा. देवा कडेन बसून मागले जाल्यार कितें इसारता दिता. इसारा ताका. देव थोडे म्हणटात शिकवणदार एकल्यांक एक देणें दिता. थोड्यांक ताचे खातीर संपूर्ण तरान वावरूंक तयार आसले ह्या भावारी जावं केविन भाव बरी तुमी तयार आसात. 9 9 देणी तुमकां मेळटात. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आस्क आस्क. तर मोठ्यान आतां आमी आयकया 9 देणी आत्मीक देणी. ताका कितें म्हणटा आमी? आत्मीक देणी. स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स. दे आर स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स. ओके. हां आतां 9 आसात. 9 3 वर्गाची केल्यात. कितल्या वर्गाची? 3 टायप्स. 3 टायप्स. ओकल गिफ्ट्स. कितें? उलोवण्याचें गिफ्ट. उलोवण्याचें देणें. दुसरें उगडापणाचें देणें रेव्हिलेटरी गिफ्ट्स. तिसरें पावर गिफ्ट्स अधिकाराचें देणें. 3 टायप. पयले 3 जावन आसात. उतराची देणी ती जावन आसात गिफ्ट ऑफ टंग्स. बरोवन काडून घेयात तुमी. गिफ्ट ऑफ टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स म्हळ्यार भासांचें देणें, भासांचो अर्थ कळीत करचें देणें. आनी तिसरें जावन आसा प्रॉफेसीचें, प्रवाद करचें देणें. कळ्ळें तुमकां? हांगा गमन दिया. पळया भासांचें देणें, भासांचो अर्थ कळीत करचें देणें आनी प्रवाद करचें देणें. तशेंच रेव्हिलेटरी गिफ्ट उगडापण करचें गिफ्ट म्हणटना वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम एंड डिजर्निंग द स्पिरीट. ज्ञानाचें देणें. तुमी तें बायबलांत कशें आसा तशें वाचवेत. वर्ड ऑफ नॉलेज ज्ञानाचें देणें. वर्ड ऑफ विजडम म्हळ्यार जाणवयान उतार प्रगट करचें देणें. आनी तिसरें डिजर्निंग द स्पिरीट, स्पिरीट पारखुवचें देणें. तिसरें जावन आसा पावर गिफ्ट्स. आमकां अधिकार दिवचें देणें. अधिकार म्हणटा आसतना भावार्थाचें देणें, भावार्थाचें देणें, पिडा गूण करचें देणें आनी आजापां करचें देणें. हीं 3 वर्गाचीं जावन आसात. आतां मोठ्यान एक आमी जाणा जावया. विचित्र भासांचें देणें. आतां पळया पेंतकोस्ता दीस पळयत मग देवून आयिल्ल्या वेळार ते भासांच्या देण्यांनी उलयले की ना? उलयले की ना? ते देवाची महिमा गाजयताले वय की ना? हें भासांचें देणें 2 तर आसा. एक तुवें वैयक्तीक तरान देवा कडेन मागचें तें तूं कायम उपयोग सितय, रेग्युलर उपयोग सितय, इंटरसेशनांत तूं उपयोग सितय. आनीक आतां पळया हांगा ही सभा आसा तुमची. ही सभा आसा. ह्या सभेंत चिंत्या आराधन आतां सांजेर आराधन करतात. आराधन करता आसतना ह्या हेरा वेळार केदाय प्रेज एंड वर्शीप करतना हांगा भाऊ केविन जावं भाऊ इलियास जावं थोडीं हें उतरां वापरतात हय की न्हय?
तें दुसरें बसांचें देणें विंगड. हें देणें हांगा ह्या सभे खातीर पवित्र आत्म्यान तुका दिवचें उतरां. पळयात, तुमकां हें देणें सारकें तुमी समजून घेना जाल्यार चूक तरान आमी वापरता. हें देणें ह्या सभे खातीर फायद्याक पडच्या खातीर पवित्र आत्मो थोड्यो संगत्यो कळयता. चिंत्या, तुका हें देणें आसा. हांगा वर्शीप जाता आसतना तुका प्रेरण मेळटा. म्हाका आतां पवित्र आत्मो भासांच्या देण्यांत म्हाका उपयोग दिता. तुका कळटा, भावान सकाळीं सांगलें, हांगा तुका कळटा आतां म्हाका पवित्र आत्मो कितेंगी कळीत करता, भासांच्या देण्यांनी उलोवंक लायता. कळ्ळें? आनी ते जाल्यार तुवें कितें करचें, जाता तितलें काम आसचें. काम पवित्र आत्म्याक इल्ड जायचें. पवित्र आत्म्याक तुवें संपूर्ण सेन्सिटीव आसचें. आतां पवित्र आत्मो कितें म्हज्या गरनान सांगूंक लायता तें सारकें आयकाचें. मागीर हांगा तुवें डिस्टर्ब करच्या बरी ना. प्रेज एंड वर्शीप जाताच आसा, सडन तुवें व्हडल्यान घालें पवित्र आत्म्यान दिल्लें उतार उपयोग सूंक ना. वेट करिचें. हें पुरा सांगलां दिसता गेल्या त्या वर्सा न्हय. वेट करिचें आनी उपरांत सारको संदर्भ मेळ्ळ्या वेळार तुवें उबें रावन व्हडल्यान सकाळांक आयकुच्या बरी बोब मारूंक ना. हांव बोब मारतां? बोब मारूंक ना. आमी पवित्र आत्म्याची आमी बोब मारूंक ना. प्रवादी मात्र बोब मारताले, आमी बोब मारचें नाका. तुका बसांचें देणें फावो जाल्या वेळार बी काम, लिसन टू द वॉयस ऑफ द होली स्पिरीट. आयकया आनी जें कितें तो दिता करेक्ट संदर्भा प्रकार उबें रावा. तुका कितलें उतरां दिता, 3 या 4 म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुमी 12वो 14वो अध्याय वाचा, तुमकां ह्या विशयान कळटा. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्राचो पयल्या पत्राचो 12वो आनी 14वो अध्याय फुल वाचा. 1 Corinthians chapter 12 and 14. तुमकां ह्या विशयांत पूर्ण म्हायती मेळटा. आतां पळया, तूं उबें रावलय आनी उबें रावन तुवें तीं उतरां उचारलीं. चिंती, आतां हांव हें उलोवणें हांव सांगताच आसतना बाबा इलियासाक पवित्र आत्मो उतरां दिता, तो तुमकां सांगता. कळ्ळें न्हय? तुमी तशें सांगचें, व्हडल्यान सांगचें, आयकुच्या बरें सांगचें, बोबाट्यो मारच्यो ना. तुमी ती 3 उतरां उलयल्ल्या उपरांत, ह्या 4 उतरां पवित्र आत्मो कितलें दिता तितलें उलयल्ल्या उपरांत वेट करचें. पवित्र आत्म्या, म्हाका ह्या जें उतर तुका गोत्तू ना, खंयच्या भाशेंत उलयलें म्हण तुका गोत्तू ना, तुमकां गोत्तू ना. पवित्र आत्म्यान दिलें तें उतार तुवें उचारलें. आतां तुवें म्हाका इंटरप्रिटेशन दी. ह्या उतरांचो अर्थ कळीत करूंक म्हाका फावो कर. 1 Corinthians chapter 14 verse 13 सांग पावलां आमकां सांगता, कोणाक पवित्र आत्म्याचें भासांचें देणें आसा ताणें भासांचो अर्थ कळीत करच्या की मागूंक जाय म्हणटा. आतां चिंत्या, तूं मागतय पूण तुका कितेंय मेळना, इंटरप्रीट करूंक येना. ओगो राव. चिंत्या अशें, तुका भासांचें देणें दिलें, तुवें परगट केलें, आनेका भावाक पवित्र आत्मो इंटरप्रिटेशन दिवंक पुरो. पळय, हांवेंच इंटरप्रीट करिचें म्हणना. तुवें उलयलय, तूं उलयलें, आनेकलो भावगी भयण तें इंटरप्रीट करूंक शकता. पवित्र आत्मो ताका दिवंक शकता. समजलें तुमकां? त्या देखून भासांचें देणें तूं उलयतना पवित्र आत्मो कितलें दिता तितल्यांचो तुज्या भावार्था प्रकार तितलें मात्र उलय, उपरांत चड उलोवंक ना. आमी आतां भासांचें देणें तुमी रेग्युलर उपयोग दितात न्हय गे, हय की न्हय? तुमी स्पॉन्टेनियस म्हणटेच उलयतेच आसतात न्हय गे. तें उलोवणें दुसरें. हांगा हांवें सांगतेच आसचें, हें भासांचें देणें पवित्र सभेच्या आदेवा खातीर, तुमच्या सर्वांच्या फायद्या खातीर,
पवित्र आत्मा दिता तुका 3 की 4 उतरां दिता तें तूं उलयतय आनी तुकाच इंटरप्रिटेशन दिवंक पुरो. इंटरप्रिटेशन म्हळ्यार इट इज नॉट ट्रान्सलेशन. जे कोणाक इंटरप्रिटेशनाचें गिफ्ट आसा ते ट्रान्सलेट करनात. तांकांय ते भासांचें गोत्तू ना. खंयच्या भासांत तूं उलयलय तांकां गोत्तू ना. चिंत्या हांव भासांच्या देण्यान कितेंय सांगता. ह्या भावाक पवित्र आत्मा इंटरप्रिटेशन दिता. हांव खंयच्या भाशेंत उलयलो ताका गोत्तू ना. समजलें तुमकां? भास खंयची गोत्तू ना. ही इज नॉट ट्रान्सलेटींग. आतां हांव कोंकणींत उलयतां. चिंती हांगा कोंकणींतले आसात. तुमी कोणी म्हणी हांगा रावन ट्रान्सलेट करतात वय की न्हय. दॅट इज ट्रान्सलेशन. हांगा पवित्र आत्मा तुका इंटरप्रिटेशन दिता. सो तूं कितें करता भासांच्या देण्यांचें इंटरप्रिटेशन गिफ्ट कोणाक आसा तांणी कशें पवित्र आत्म्यान बरोवन भासांच्या देण्यान तूं उलयलोय तशें ताणें तेंच करूंक. बी काम. तुका इन्स्पिरेशन मेळटा. तुका इन्स्पिरेशन मेळटा. म्हाका त्या भावान भासांच्या देण्यांत उलयल्लें पवित्र आत्मा आतां अर्थ विवरसून सांगूंक फाव करता. तुका कळटा आनी ते जाल्यार तूं काम राव. पवित्र आत्म्या कितें सांगता म्हणलें आयक. ह्या भावान उलोवन जाल्ल्या मागीर तूं इंटरप्रीट कर. पवित्र आत्मा कितें दिता 4 सांगत्यो सांगता तितल्यांच चड ना. उलोवंक ना. चड उलोवंक ना. समजलें? अर्थ जालें? आनी तुवें भासांच्या देण्यांचें अर्थ विवरसून सांगल्या उपरांत तुजी जाणवाय उपयोगसी नाका. पवित्र आत्मा त्या लोकांक कोणा खातीर सांगलां तांकां कळीत करता. तुवें कितें करूंक? तुवें तक्षण ओगो रावूंक. तुजो अर्थ दिवंक. हें आतां पवित्र आत्म्यान अशें इंटरप्रीट केल्लें ताचो अर्थ असो म्हण तूं फर्दर एक्सप्लेनेशन दिवंक वचनाका. समजलें गे तुमकां? मनशाचो इमान आमी ह्यो चुकी करता. म्हजोच अर्थ कळीत करूंक वेतो ना. पवित्र आत्मा कितें तुका सांगता तितलें मात्र तुवें उलोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरें देणें खंयचें? तिसरें वोकल गिफ्ट खंयचें? प्रवाद करचें. प्रवाद करचें म्हळ्यार कितें? प्रवाद करचें. दॅट इज प्रॉफेटीक इंटरसेशन. ओके. प्रवाद करचें म्हळ्यार मस्त जाणांक ही चूक समजणी आसा. मुखार कितें घडटा तें कळीत करचें म्हण थोड्यांनी चिंतलां. चूक. दुसरें चूक जावन आसा प्रवाद करचें म्हळ्यार आतां हांव कितें करतेचो सांग शिकोण दितेचो सांग हें प्रवाद करचें म्हण चिंतात. हें न्हय. प्रिचींग इज नॉट प्रॉफेसी. टिचींग इज नॉट प्रॉफेसी. प्रॉफेटीक गिफ्ट पवित्र आत्म्यान कशें भासांचें देणें तुका दिलें. कशें इंटरप्रिटेशनाचें गिफ्ट दिलें. सगळी एक उदार उडासतो मोगाच्यान कॉमन टू ऑल. ही सगळी देणी भावार्था वरवीं ऑपरेट जातात. तुका भावार्थ सिजे भावार्था वरवीं ऑपरेट जातात. कळ्ळें? त्या देखून प्रवाद करचें देणें जाल्यार भावार्था मार्फत ऑपरेट जाता. हें प्रवाद करचें कितें जावन आसा जस्ट लायक हें टंग्सा भशेनच. टंग्सांत तूं खंयची भास उलयतय कोणाक कळना. इंटरप्रिटर ना जाल्यार कोणाक समजना. पूण प्रवाद करचें तूं आमकां सगळ्यांक समजोवच्या भाशेन तूं उलयतय. समजलें? देव पवित्र आत्मो तुका अशें सांगया सभेक. प्रवाद करचें जावन आसा फॉर एडिफिकेशन, फॉर एक्झॉर्टेशन एंड फॉर कम्फर्ट. जावंक पुरो ह्या सभेच्या वाडावळी खातीर पवित्र आत्मो एकल्याक तें प्रवाद करचें देणें दिता. 4-5 जाणांक आसूंक पुरो. कळ्ळें? 4-5 जाणांक आसूंक पुरो. एकलो उबे रावता. कितलें सांगता तितलेंच उलोवंक. हांगाय तशेंच तुका प्रेरण मेळटा. हांगा प्रेरण मेळटा. म्हाका आतां पवित्र आत्मो उलोवंक सांगता, प्रवाद करूंक सांगता. तूं काम जा, आयक, संदर्भ पळोवन सारको रायट टायमार
तुजो प्रवाद सगळ्यांकी आयकोवच्या बरी सांग. प्रवाद करतना एकल्याक 3 पटी मात्र सांगवेत. येद्या व्हडल्या सभेंत तुवें 3 पटी मात्र सांगवेत. आनेकल्याक प्रवादपणाचें देणें जाल्यार नॅक्स्ट ताका चान्स दिवचे. प्रवाद करतना ताच्या कंट्रोलांत कितें प्रवाद करता म्हणल्यार आसा तो अंतुना खंयच्यांत कितें म्हणटा आमी ट्रान्सांत ना तो तो नॉर्मल हांव आतां कसो आसा तसोच आसा. त्या देखून तो कितेंय उलयता त्या ताणें सांगच्याक जबाबदारी जाता. ताणें पवित्र ज्ञान सांगलें सोड न्हू दुसरें उलोवंक ना. प्रवाद केल्लें चिंत्या हांव प्रवाद करतां कितेंय सांगता तें देवाच्या उतराक ताळमेळ पडिचें. देवाच्या उतरा भायर हांव कितेंय सांगता तें प्रवादपण न्हय. जेजू क्रिस्ताक महिमा दिनातलें प्रवादपण न्हय. सभेच्या वाडावळीक प्रवाद करता तांकां सत्राय दिवच्याक प्रवाद करतात आनी तांकां कम्फर्ट दिवच्याक. पळय हांव तुमकां एक उदाहरण अशेंच म्हजेंच सांगता. कितें म्हजेंच म्हळ्यार मेडिटेट करतना तुमकां अशें सांगया म्हण न्हू. पळयात फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो 4थ्या अध्यायांत 6वें आनी 7व्या वचनांत अशें सांगता तुमचो सगळो खंत हुस्को सोम्याचेर उपकारी मनोभावान समर्पण दिया. ते जाळा समाधानाचो देव तुमच्या जाणवायेक मिकोवचें समाधान तुमकां दिता. आतां हांव सांगता हांगा न्हू तुमी भोवशा कोणी सुमार जाणां हांगा मस्त खंतींत आसात म्हण चिंत्या मस्त बेजारांत आसात कश्टांत आसात. तेजा पवित्रात्मा म्हाका सांगता तांकां सांग तुमी खंतूच खंत हुस्को दवरनाकात. समाधानाचो देव तुमकां समाधान दिता. चिंत्या अशें हांव सांगतना हांगा आसले मालगडे व्हरोन पळयचे तांणी ब्रदरान प्रवाद केल्लें ब्रदराचेंगी पवित्रात्म्याचेंगी व्हरोन पळोवंक आसा. देवाच्या उतराक ताळमेळ पडटा गी व्हरोन पळोवंक आसा. समजलें तुमकां. तुमच्या ग्रुपांत आनी तुमी मागता आसतना थोडे पटीन थोडे पवित्रात्मा अशें सांगतेच आसा. हय की न्हय सांगतात हय की न्हय. ग्रुपान मागणें करून संवय आसा न्हय तुमकां. तेन्ना एक भाव या भयण अशें सांगूंक पुरो पवित्रात्मा म्हाका अशें सांगतेच आसा म्हाका हें दर्शन दितेच आसा. तें व्हरोन पळोवंक आसा बाकीच्यांनी. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. प्रवादपण हें जावन आसा. मोगाच्या न्हू नॅक्स्ट आमी कितें म्हणटा रेवेलेटरी गिफ्ट्स म्हणटा उगडापणाचें. आमकां देव सर्टन सांगत्यो उगडापण करता. कितें जावन आसा पयलें जावन आसा वर्ड ऑफ नॉलेज म्हणटा. कितें वर्ड ऑफ नॉलेज हें पुरो गोत्ता न्ही गे तुमकां. आयकलां न्ही गे गेल्या त्या वर्सा ट्रेनिंग दिला न्ही गे. हॅलो कस जातात गे समजा तेच आसा गे समजा तेच आसा गे. वय गे पुरो जालें गे रावयांगी. पळयात वर्ड ऑफ नॉलेज म्हणटात. वर्ड ऑफ नॉलेज म्हळ्यार देव ओमनिसियंट गॉड ताका सगळी गोत्त आसा. वय की न्हय सगळी गोत्त आसा. पूण ताका गोत्ताल्ल्यांतलें थोड्यो संगत्यो तुका कळीत करतात. त्या संदर्भाक थकीत तुज्या अनुकुला थकीत हेरांच्या ऑल दीस गिफ्ट्स आर फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च पवित्र सभेच्या आदेवा खातीर. तशें जाल्यार त्यो तुका न्हय हेरांच्या फायद्या खातीर. त्या देखून पवित्रात्मा तुका कळीत करता थोड्यो संगत्यो. पळयात जेजूक हें देणें जेजू थंय आहलें. नातानेलाक फिलीप काण घेवन येता जेजू कडेन आनी जेजू कितें म्हणटा हांगा आसा खरो इज्रायलीतकार हाचे थंय कपट ना. तूं कसो म्हाका वळखताय आं तूं कसो वळखताय. अंजुराच्या रुपका कडेन आसतना थंय तुका पळयल्लें. वर्ड ऑफ नॉलेज. समारियाची स्त्री थंय उदक व्हरूंक येयल्ली. हांवच तुका जिविताचें उदक दिता. तुका हे जाल्यार 100 घोव आसले
आतां आसतोय तो तुजो न्ही. वो म्हाका पयलें मेळूं ना, म्हाका वळखना, हांव हाका वळखना, पूण म्हाका हाका म्हज्या विशयान पुरा गोत तसो न्ही. तशेंच तुमकां पळया पेद्र हाका समार्या हांगा कोणाक पावला कडेन आनानियासाक धाडटना सक्कड सांगत्यो कळीत करता. असो जाल्यार स्ट्रिटांत आसा, असो जाल्यार घरांत रावला, वस्तू तो मागणें करताच आसा, सक्कड सांगून धाडटा. होय की न्ही? कळ्ळें, समजलें? तुमकां उगडाप हें करता. हें जावन आसा वर्ड ऑफ नॉलेज. हें पळया हाचें पर्पज आनी उद्देश आनी कितें जाता म्हणलें. पळया नातान प्रवादी दाविदा कडेन येवन काणये रुपार सांगता, उपरांत तूं सुतो. होय की न्ही? पाताक दाखोवन दिलें, तो पाटी परतलो. पातक्यांक समार्याच्या स्त्री देवा थंय पाटी परताली. कित्याक? ह्या वर्ड ऑफ नॉलेजा वरवीं. हें नॉलेज तुका पवित्र सभे थंय पातक्यांक पाटी परतोवन हाडूंक उपयोग जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशेंच सबार आसात. वेळ पावना देखून दुसऱ्याक वचचें आमी. नेक्स्ट जावन आसा वर्ड ऑफ. बारी सोबीत उदाहरण दिलें जाल्यार पेद्रू गेले ते सुंकागार येतात, टेंपल टॅक्स कलेक्ट करूंक येतात. होय की न्ही? होय की न्ही? हां, पेद्रू भितर येवच्या पयल्याच जेजू विचारता, पेद्रू घरच्यांनी टॅक्स दिवचें सारकें गे? ना सौम्या. जाल्यार हांकां आमी त्रासाक घालचें नाका. वच पयली गरी घाल आनी त्या गरयेक एक मासली मेळटली, त्या मासलेच्या तोंडांत एक कॉयन आसतलें. पळया, दर्याच्या गुण्यातलें रहस्य देवान दाखोवन दिलें मनशा सैमांतल्या जेजूक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकांय असल्यो संगत्यो घडटात, तुमकां दाखोवन दिता देव. वर्ड ऑफ विजडम ही तशेंच कितें देवाक जाणवाय आसा, देवाच्या जाणवायांत आसा, तें तुका देव पवित्रात्मो इल्लेशें उगडापे करता. हे वर्ड ऑफ नॉलेज तुमकां कोण पुरा कावन्सिलींग करतात. हांगा कावन्सिलींग करतलीं आसात गे कोणी म्हणी? कावन्सिलींग करतात गे तुमी? भाव करतात. तुमकां विचारतात तशें हांवें. पळया, कावन्सिलिंगाक हें भोव गरजेचें देणें. वर्ड ऑफ नॉलेज भोव गरजेचें. तुका दाखोवन दिता देव. तो भाऊ या भयण तुजे कडेन येत आसतना ताच्या विशयांत ताच्यो गुपीत सांगत्यो. तुमी ताका पयले पटी मेळचें, ताणें तुका पयले पटी मेळचें, पूण ताच्या जिवितांत घडिल्ली गुपीत सांगत देव कळीत करतना तो पात्य येता. आमचे थंय देव आसा. जेजू नीज देव, मेल्लो न्हय, जिवंत देव म्हणून पात्य येतात. समजलें तुमकां? हां, कावन्सिलिंगान भोव गरजेचें. हें कावन्सिलींग वर्ड ऑफ नॉलेज आनी वर्ड ऑफ विजडम दोनी थोडे पटी सांगता सांगता काम करचें पडटा. कित्याक वर्ड ऑफ विजडम ना जाल्यार थोडी मस्त आमची गिफ्ट्स आमी यूज करतना कन्फ्युजन जावंक पुरो, चुकी जावंक पुरो. वर्ड ऑफ विजडम पळया कितलें भोव अपुर्बाचें देणें. हें देणें अशेंच देव दाखोवन दिता. तुका संदर्भातकीत सारकी जाप दिवंक फावो करता. पळया, जेजूच्या जिवितांत कितें घडलें. जेजू केदाळा पळयल्यार फारिजेव येवन ट्रॅप करूंक पळयताले. त्या प्रद्वारादारल्या स्त्रियेक हाडून येयले. जेजू ही प्रद्वारादार सांपडली. होय की न्ही? हां, हिका फातरावन मारिजे, तूं कितें म्हणटाय? जेजू तांचें गोत्ताल्लें. जेजून जाप दिवना पयलें. उपरांत कितें म्हणालो? जो कोणें फाताक करूं ना तो पयलो फातर मारूं. कितली सोबीत जाप. होय की न्ही? होय की न्ही? तुमकां भासोवंक जायना कोणी हे वर्ड ऑफ विजडम माल्यार. परत्यान आयले ते सेजाराक आमी तीर्प दिवचो सारको गे. एक नाणें म्हजे कडेन दिया, नाणें हाडा, दाखया. हें रुपणें कोणाचें? रायाचें, सिजराचें. सिजराक दिया.
तांकां उलोवंक सोडलें गे जेजू न्हू तुकाय देखून म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत तशेंच लुकाच्या वांजेलांत 21 अध्यायांत मातेवाचो 10-20 वचनांत पयलेंच तुमी चिंता करिनाकात कितें उलोवचें कशें उलोवचें चिंता करिनाकात त्या वेळार पवित्र आत्मो तुमकां तुमच्या प्रतिवादींक मिकवोवचीं उतरां फावो करतलो वर्ड ऑफ विजडम तुमकां फावो जाता नाका गी हें वर्ड ऑफ विजडम जाल्ल्या मागीर नेक्स्ट गिफ्ट खंयचें डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स म्हणटात हें सगळें रेवलेटरी गिफ्ट आतां पळया डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरीट म्हळ्यार 3 तरांचे आत्मे आसात एक मोजोचो आत्मो आनीक पवित्र आत्मो आनीक मेळो आत्मो वय की न्हय हां मेळे आत्मे आसात नात गे आसात गे धांवडयल्यात की तुमी जेजून दिला अधिकार वय की न्हय म्हज्या नांवान देंवचाराक ते धांवडयतले वय की न्हय हां हें डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिटांत कितें जाता तुमी चिंत्या एक सभेक वेतात तुमकां थंय वेतानच हांगा दुश्ट शक्तीचो प्रभाव आसा हांगा मेळे आत्मे आसात कळटा तो हें डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरीट आसल्यांक तक्षण दाखोवन दिता पवित्र आत्मो हांगा मेळे आत्मे आसात सकाळीं बाबान ताचें कावन्सलींग एक्सपिरियन्स सांगलें तो कोण हिंदुवांचो आयलो ताचे भोंवतणी तें काळें अंधकार दाखोवन दिलें ताचें थंय मेळें आशिल्लें ताणें जेजू काणयोंक तयार जावना गेलो दाखोवन दिता पवित्र आत्मो कोणा थंय मेळो आत्मो आसा चिंत्या एकलो प्रवाद करता हां तो प्रवाद ताणें केल्लो ताचोच गी पवित्र आत्म्यान भरुनूच केला गी ह्या मेळ्या आत्म्यान ताच्या घरनान प्रवाद करूंक लायला पळया पेद्रू आनी ताचे सांगाती थंय खंय तें सेजारिया दिसता न्हय सेजारियांत वेताले एकलें बोलमें सांगतेलें आसलें तें सदांच हे मनीस तुमकां बाचाव जावची वाट दाखयतात परमोन्नत देवाचे सेवक हे कितें म्हणे चूक सांगलें गे ताणें कितें म्हणे चूक सांगलें गे सारकें सांगूंक ना गे सैतानी सारकें सांगता पूण कोणाच्या बळार सांगलें सैतानाच्या बळार पावलाक डिजर्नमेंट आसलें हें पवित्र आत्म्याच्या बळार सांगतात ना हें मेळ्या आत्म्याच्या ताचे थंय बोलमें सांगचो आत्मो आसा त्या आत्म्याच्या बळान सांगताच आसा देखून जेजूच्या नांवान हांव फरमायतां ताचे तावन भायर सर आनी तक्षण भायर सरलो प्रेज द लॉर्ड समजलें तुमकां डिजर्नमेंट म्हळ्यार तें तुमकां हांगा मेळ्या आत्मे आसात गी एक मनीस पोजेस्ड गी मस्त बटेन कन्फ्युजन जाता मोगाच्या न्हू ह्या विशयांत आमी मस्त चतराय सांबाळूंक आसा हें मस्त रेर गिफ्ट हें मस्त चतराय सांबाळूंक आसा देंवचार फोटींचो बापाय तुमकां काल सांगलां ब्रदरान पाद्र्यापानी सांगलां देंवचार फोटींचो बापाय तो तुमकां फटोवंक शकता फोटी उलोवंक शकता रॉंग डायरेक्शनांत व्हरूंक शकता त्या देखून मस्त चतुराय आसुजे आनीक हें गिफ्ट वापरतना आमचें जिवीत सारकें आसुजें प्रवादपणा विशयान सांगलें थंय जाल्यार कोणी एकलो प्रवाद करता मालगड्यांनी ताचें जिवीत पळयजें तो निजायकी बग्यानपणाचें जिवीत जिवन आसा गी ताच्या कुटुंबाचें जिवीत समा आसा गी तो खरें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जिवन आसा गी या कशें जाय तशें जिवन हांगा प्रवाद करता गी पळयजें तें पुरा पळोवंक आसा मालगड्यांनी तशेंच हांगा कितें सांगतालो हां पाडात्मे मेळ्या आत्म्या विशयान हांव कितें सांगतालो तुमकां सैतान फटोवंक शकता तुमी सैताना सांगता देंवचारा सांगता तुमी कन्फ्रॉंट करतेच आसात देंवचाराक तुमी कन्फ्रॉंट करतेच आसात देंवचाराक कन्फ्रॉंट करतना सेवाचे 7 पूत कितें जालें देंवचारान ताका फापसोन घालें नागडे जावले ते वय की न्हय तें जावंक शकता देंवचार निजायकी बलिश्ट डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड
तुजें जिवीत पवित्रात्म्यान भरलें जावंक आसा. पवित्रात्म्याचेर डिपेंड जावन ताच्या अधिकारान जेजूच्या नांवान तुवें फर्मोवंक आसा. कितलोय एका मनशा थंय आजूच आयचो वांजेल मारिया मग्दलेना जावन कितले देंवचार आहले. 7 देंवचार. जेजून त्या मार्काच्या वांजेलांत त्या मनशा थंय कितले आहले. सैन आमी एका मनशा थंय मस्त आसूंक शकता, मस्त आसूंक शकता. त्या देखून तुमी सत्राय सांबाळूंक आसा. एकल्या जावन गेलो म्हळें आनी एकलो आसता कळना. थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत घडलें एक फावटी. एक राती शिरांदरीचो पावस वतेच आसा. एकलो आयलो भाऊ. भाऊ आयलो फुल्ल टायट जाला. येवन ब्रदर माग ब्रदर म्हणटा. मागतना ताचे थंय मेळ्यात्मे आसले. एकल्याक भायर घालें. आनेकलो उलयता. ताका भायर घालतना आनेकलो उलयता. तेक जाण सांगाता मेळून पियेताले खंय. ब्रदर म्हाका इडी दी त्या कारवारच्या भाशेन कितें बिडी दी म्हण सांगता. एक पाव दी ब्रदर. पाव दी म्हळ्यार कितें क्वार्टर दी. तें हांव येता. क्वार्टर दी हांव येता. पावस वताच आसा. वो बादला भायर पडला आनी थंय स्विमींग करताच आसा त्या उदकान, पावसाच्या उदकान. पळया मेळ्यात्मे मस्त पटी बरें. थोडे फावटी आमी तांचे कडेन उलयतना बरें एक्सपिरियन्स जाता. एक फावटी एकल्याक भायर घालूंक मस्त कस जालें. हांव विचारतना ना म्हाका वचूंक जायना. कित्याक वचूंक जायना. कशें हाचेर आयलें. हांव बांयच्या काट्याचेर बसून आसली. टुपक्कन उडी मारली. तशेंच वसता. ना म्हाका पायनात. मागीर हांवें फायंड आवट केलें तें निजाय की ताका पांय नातिल्ले खंय. त्या मेल्ल्याक पांय नातिल्ले. ह्या भयणीच्या आंगार आयलें. गुरवार भयण. मोगाचे न्हू मस्त पटी सोबार तरेचे अनुभव तुमकां जातात देंवचाराक धांवडोवच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हें देव तुमकां फावो करून दी. बळादिक हातेर हें आतांय तितले जेजूचे काळार कितले आहले देंवचार तशेंच आसात आतांय. नेक्स्ट गिफ्ट जावन आसा भावार्थाचें देणें. भावार्थाचें देणें तशेंच गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, गिफ्ट ऑफ हिलींग आनी गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स. ही पावर गिफ्ट्स म्हणटा. भावार्थाच्या देण्यांत हांव मस्त सांगूंक वचना. हें देव कोणाक असाध्य म्हणली तसलीं कामां करूंक सांगता तसल्यांक हें भावार्थाचें देणें मेळटा. आनी तें कायम आसना. त्या संदर्भांत कितें देणें आसता. पळया एलियान अब्राहाक सांगलें 3.5 वर्सां पावस आसचो ना. भावार्थाचें देणें वापरलें आनी 3.5 वर्सां पावस येवना. परत्यान येता म्हळ्यार आयलो पावस. तेंच पळया जनरल फेथ म्हणटा, सेविंग फेथ म्हणटा, स्मॉल फेथ, लिटल फेथ म्हणटा, ग्रेट इज युअर फेथ म्हणटा जेजू. तशेंच भावार्थाचें देणें स्पेशल फेथ म्हणटात थोडे. आनी तो जेजबेल राणीन ताका धमकी दिल्यार धांवलो एलिया त्या हाच्या रुखा पंदार न्हिदलो. म्हाका जीव नाका म्हणालो. त्या वेळार ताका तें भावार्थाचें देणें लागू जावं ना. समजलें तुमकां. भावार्थाचें देणें स्पेशल ऑकेशना प्रकार तुमकां फावो जाता. तूं म्हणटाय वच तुजो पूत गूण जाता. जेजू कडेन सेतापती आयिल्लो. जेजू कितें म्हणालो. वच तुजो पूत गूण जाता. भावार्थ गेलो. भावार्थाचें देणें जाल्यार तूं कितें फरमायताय तें जाता. प्रेज द लॉर्ड. गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, वर्किंग गिफ्ट्स म्हणटात. गिफ्ट न्हय, गिफ्ट्स ऑफ वर्किंग मिरेकल्स. सबार तरेचीं देणीं आसात. तूं हात घेवन मागताय पिडेस्त गूण जाता. तुजी सावळी पिडेस्तांक गूण करूंक शकता. तुवें उपयोग सुरले तुजे लेस, सांपावलाचे लेस वन ना पडलेले लायिल्ल्यांक पिडेस्त गूण जातात. विविध तरांनी देव तुमकां उपयोग दिता. तशेंच गिफ्ट ऑफ वर्किंग मिरेकल्स. उदक आसलें वायन केलें. हय न्हय. 5,000 जाणांक वांटलें. तुमी तशेंच करूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त विस्तार जावन सांगूंक टायम ना मोगाचो न्हू. वेळ जालो. इतलेंच तुमी देवाचीं भुरगीं
तुमकां पवित्र आत्मो हर एकल्यांक एक एक देणें दिता पूण तुमचें मिसांव व्हडलें मेजर मिसांव आसा जाल्यार बाबा इल्ली आसा बरी बाबा केविना बरी तुमी व्हडा मापान देव तुमकां वापरता जाल्यार तुमचे थंय संदर्भ आतां कितें बाबान अनॉयंटिंगार टॉक दिलो अनॉयंटींग म्हळ्यार तुका त्या संदर्भार कितें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक गरजेचो तो फावो जाता चिंत्या तुजे कडेन एकल्या देंवचार लागल्याक आपूण हाडलें त्या वेळार तूं मागतना तुका डेलिव्हरन्स देंवचाराक अधिकारान फर्मोवचें अनॉयंटींग फावो जाता पिडेस्ताक हाडलें पिडेस्ता खातीर मागतना गरजेचें अनॉयंटींग फावो जाता चिंत्या घरांत एकलोच मनीस आसा पिडेस्त आसा ताचे खातीर माग ब्रदर माग सिस्टर म्हण कोण येता ओस तुजो भाव गूण जाता तुजो बापाय गूण जाता हांगाच हांव सांगता तूं थंय गूण जावन आसता भावार्थाचें देणें समजलें तें अनॉयंटींग तुका त्या वेळार फावो जाता हर एक संगतींनी त्या त्या संदर्भा ताकेत तुका तें अनॉयंटींग फावो जाता हांवें पळयलां ज्या कडेन हांव उबें रावता हांगा अनॉयंटींग फावो जाल्ल्यान मात्र हांव उलोवंक शकलां ते बायबल वर्सस कोट करूंक शकता समजलें पवित्र आत्मो तें अनॉयंटींग फावो करता त्या देखून हांव तुमकां जाणवायेन बरोवन विजडम वर्ड ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ विजडम त्या विजडमान तुमकां समजोवच्या बरी अर्थ जावच्या बरी शिकवण दिवंक शकता हें पवित्र आत्म्याचें अनॉयंटींग उबें रावया मोगाच्यान गेल्या त्या वर्सा तुमकां प्रॅक्टिकल करयल्लें खंय आजी सांजेर करयतात खंय वाडा आनी चडा वाडोवंक आसा LKGंत बसिनाकात हांव सुरवेर हांव सांगता देर इट इज नॉट ए मोनोपली ऑफ ए फ्यू पीपल थोड्यांक मात्र न्हय मोनोपली न्हय हर एकल्यांक देव दिता हर एकल्यांक देव दिता तुज्या अंतस्ताचे प्रकार तुका खंयच्या कॉलिंग आसा त्या प्रकार तुका जाय जाल्ली हर एक देणी दिता दोळे धांपा एक घडी इजाया प्रवादी बरी म्हणा सौम्या हांव तयार आसा सौम्या जेजू हांव तयार आसा सौम्या जेजू हांव तयार आसा खंय तूं वच म्हणटाय थंय हांव वेता सौम्या हांव वचूंक तयार आसा कितें कर म्हणटाय तें हांव करता कितें उलय म्हणटाय तें हांव उलयतां तूं सांगलें हांव सर करता हांव सर करता चलोन व्हर म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या तुज्या पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्या देवाच्या महिमे खातीर जेजूच्या महिमे खातीर जेजूच्या महिमे खातीर म्हाका उपयोग सी ज्या म्हाका आपोवणें दिताय त्या आपोवण्याक जाय जाल्लें आत्मीक देणें म्हाका फावो कर म्हज्या जिवितांत तुजीं फळां उपजय म्हाका पळयल्लीं म्हाका आयकल्लीं हें जेजू बरी आसा ओ जेजू बरी आसा जेजूच्याच सारक्या सोबायचो म्हणूंक सकून दित कर म्हाका जेजू बरी भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या बापाच्या महिमे खातीर जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमेन 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 सगळ्यांक तुमकां देव बळादीक तरान उपयोग सुंदी देवाची बळादीक खातेरान तुमी जाया देव तुमकां बलिश्ट तरान उपयोग सुंदी प्रेज द लॉर्ड देव बरें करूं